Beloved Saints Peter and Paul, martyrs forgone, apostles great, pillars of the church and heroes of faith, we honor you today. Beloved Saints Peter and Paul, martyrs for God, apostles great, pillars of the church and heroes of faith, we honor you today. Saints Peter and Paul, pray for us all, that we may love the Lord always. We count on your help, dear patron saints. This parish needs it every day. Saints Peter and Paul, pray for us all, that we may love the Lord always. प्रभाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22/16 वोड 13 ते 19. फिलिपाच्या शेजाऱ्याच्या प्रांतांत पावतोच जेजू आपल्या शिसांकडे विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण म्हूण धरतात? आनी ताणें जबाब दिलो, कांय जाणां जुआंव बातिस्त, कोण कोण एलिजा, दुसरी कोण कोण जेरेमायस व प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रून असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जबाब दिवन जेजून ताका म्हणलें, सिमोन, जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मांसान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगतां, तूं पेद्रू म्हणजे खडप, आनी ह्या खडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलों, आनी तिचेर जैत व्हरूंक एमकोडांक लेगून पदवी आसची ना. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलों. ज्या कित्याक संवसारांत तूं ना म्हणशी, ताका स्वर्गार देव ना म्हणटलो, आनी ज्या कित्याक संवसारांत तूं हय म्हणशी, ताका स्वर्गार देव हय म्हणटलो. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.